तुमच्या बाकाचेर गायनाचे झेले दवरलेले आसात ते तुमी वापरचे. Misachi benedetto gyanigeta Dit munur tagayo kariuya Kavari beto pulpo veskota Et monami sakmato geuya Misachi benedetto gyanigeta Dit munur tagayo kariuya Kavari beto pulpo veskota Et monami sakmato geuya. भाऊ भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. तुका आयुश्याचो कृपा दी. आर्गां दिवया देवाक. देवान आमकां आनी एक दीस आनी एक आयतार दिला. फायदो काडून ह्या दिसाचो ह्या मिसान आदार मागुया. हायचे मीस भेटयता बरी भलायकी मागूंक एंटनी जुरिका आनी एडन मास्कारेनेस तांचे पासून मागतना मागूंक लायला. आयज बर्थडे स्टेला अल्मेदा, मोनिका मोंतेरो, सिस्टर मेलिसा डिसोजा, सामुएल डायस आनी इमान्युएल फेर्नांडीस आनीकूय कोण बर्थडे मनयता मागुया तांचे पासून. आमचे सिनियर सिटीजन्स 4 वाजता वता हो जांबो फॉर्म केल्या तांचे एकले पासून मागुया देवान ताका राखूंक सांबाळूंक सदांच बरे भशेन चलूंक. हें मनान घेवन हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगार भाव भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 26वो आयतार. अंतरराष्ट्रीय म्हळ्यार आयचो हो आयतार मायग्रंट्स आनी रेफ्युजीज हांचे पासत भेटयला आनी आमच्या गोंय दमावच्या मा 2 प्रांतांत हो आयतार लौकिकांच्या मुण्यारपणांक भेटयला. आपल्या गांवघरा तान पयस आसलोल्यांक आनी दुसऱ्यांक गांवां देसांनी जियेतल्या मनशां पासत भेटयल्या ह्या दिसाक पाप सायबान फ्रांसिस्कान हो विशय वेंचून काडला. बिल्डिंग द फ्युचर विथ मायग्रंट्स अँड रेफ्युजीज. लौकीक भाव भयणी कशीं आमकां दर एकल्याक पवित्र सभेच्या वाराक कान माची भेट जबाबदारी आसा. जेजून घडलोली पवित्र सभा एक आवय कशी सगळे तरेचे भेट उतरून तिणें सगल्यांक वेंगोवंक जाय. जेजून तशें केलें जाल्यार आमी तशें करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. गिरेस्त मनीस आनी लाजार हाची वपार आयज आमी आयकतल्या. सगल्यांक आनी अदीक करून लौकीक भाव भयणींक समाजाचे देगेक आसलोल्यांक सगळें हुस्को दाखोवची जबाबदारी आसा. ही आमची जबाबदारी पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत बापा लागीं मागुया. भाव भयणीनो, सुरवाती उतरां जी आमी आयकल्यां ते मनान आमच्या धरून ही कल्पना घेवन हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. इश्टानो, आयज आमी ओपार आयकतले जेजून सांगलेली ग्रेस मनीस आनी लाजार. ग्रेस मनीस म्हणटा जेजू आमकोडान गेलो. ग्रेस म्हण न्हू, ताका दुसऱ्याचें पडलेलें ना. केन्ना दुसऱ्यांक कितें बरें करूंक ताच्या मनान केन्ना आयलें ना. हे पासत तो दुसऱ्या जिवितांत सोंसता. लाजारान आपणाची गरीबसाण आपणाची दुर्बळकाय मानून घेतली
देवाची खुशी म्हणून दुर्बळकायेन बरे भशेन जियेलो आमी येवपारीचो फोड काडुया भोव करून दुसऱ्या पासत कितेंय करूंक जाता मागीर नासतना करूंक वावरया ताचो इनाम फुडल्या जिवितांत देव आमकां दितलो हेंच मनान घेवन हें मिसान म्हणटोया मी आमचें देवाक मानू पातकी म्हूण ओडकुया सगळे गुन्यांचे बॉक्साने देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया तुका धरून म्हणुया हांव पात आनी तुमकां सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या अमजो अपराध अमजो व्हड अपराध हे सगळ्यांक सदां कुवार मरे सगळे देवतान भक्तान तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोद वेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बसून सगळ्यांक सोंसणेच्या जिविताक पावूं सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुजी अगोणीत पदवी भोव करून पातकांची दया करून तांकां बक्षणे दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्यांक सदांच कोवळायेन वागोय तुजे बसवण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून
सर्गींचे चूक आमी सगळ्यांनी जोडूशें कर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जेतन राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक बसून देवाचे उतर ऐकुया. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, सियोनांत सुस्त जिवीत सारतात तांचे आनी सामारियेच्या पर्वतार विस्वास तेवतल्यांचें कोटा. होस्तीदांतांच्या बाजांचेर तीं आड पडटात आनी आपल्या पोलोंगाचेर पांय सुट्टात. हिंडांतले मेंढरे आनी गोट्यांत मोटे जाल्ले पाटकुडे मारून खातात. किन्नोऱ्याच्या नादार गायोन करीत आसात आनी दाविदा भाशेन संगिताची नवी वाजोंत्रां येवजून काडटात. पेले भरून भरून सोरोप येतात आनी उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण झुजेच्या दोळडीरपणाचें तांकां कांयच पडलोलें ना. देखून आतां सगळ्यांहून पयलीं तीं परदेसांत वेतलीं आनी आड पडटल्यांची धुमशाणां सोमतलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक हे पुरिजांचो जबाब जातलो. ओथम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. हें स्तोत्र आमी गायतले हांव हे पुरी. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतेल्यां खातीर तो नीत करता. बुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. भागोवलेल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. जबाब. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. तूं देवाच्या भक्ता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रामाणीकपण, भक्तीपण, बावाड, मोग, सोंसणीकाय, भोलेपण ह्या सुगुणांचेर तुजें ध्यान मन दवर. बावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे. तर ताचेच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें बाबार्थाचें सारकें उच्चारण केलां तेन्ना तुका आपयलां.
सगल्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंच पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त दिसती पडोसर चुकी विरीत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका परगोड करतलो आपणे नेमलोल्या कालार एकलोच ओमोर आसा तो. ओगोम उजवाडांत रावपी मनशान पळोवंक नाशिल्लो पळोवंकूय जायना तसलो. एकलो सोगटा सर्वांचो भाग्योत अधिकारी तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयांचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणांक आमेन. उद्गाराक उबी रावया. गायन गाऊया B10 5:27. आम्ही 7वो श्लोक गायतले. B10 page 27. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Deva utorai kodati. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. जेजून फारिजावांक सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो तांबडी नाजूक सोन्नी आंगोस्त्रां न्हेसतालो. दिसाच्या दिसा वडदोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चवनांनी व्हरोन ताचे दारवटाशी पडोन आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावंक आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चवनां लावतालीं. मागीर जालें पळय तें तो भिकारी मेलो. देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्त मेलो. ताका व्हरून ताणीं पुरलो. हेमकोणान आटेविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताजे गोपान आसले लाजाराक ताणें पयस स्थान देखलें अशी बोब मारली. अब्राम बापा, म्हजे चुचरे दवर. आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोणावूंक लाजाराक मातशें धाड. कित्याक ह्या उज्यान हांव बारी वळटां. अब्रामान ताका म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख भोगलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगताय. तितलेंच न्हय, कोणाक आतां तुमचेशी वचोंक सोदीत जाल्यार ताजें जायना. न्हय म्हूण थंय तान हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचें तुमचें मदें मोटें व्हडलें पाताळ थारायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुज्या लागीं प्रार्थना मागता. म्हाका 5 भाव आसा. तेय ह्या वडवडाचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. पूण ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा,
मेल्ल्यांतलो कोणूय ताजेशी वसत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रोफेटाचें तें आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार देखून तांच्या मनान सोत रिचना. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बसा. भाव भयणीनो, अमेरिकेक आमकां एक फामाद डॉक्टर मेवता. ताचें नांव डॉक्टर आल्बर्ट स्वायत्झर. ताका संवसार वाकाणटा जायते टायटल दिवन ग्रेट हिस्टोरियन, ग्रेट फिलॉसॉफर, ग्रेट थियोलॉजियन, कॉन्सर्ट सोलोइस्ट, मिशनरी डॉक्टर आनी अबाव ऑल ए क्रिश्चन ऑफ व्हेरी ग्रेट फेथ अशें ताका म्हणटा. ह्या मनशान कितें केलें काय, 21 वर्सांचे पिरायेर एट द एज ऑफ 21 तो एक म्युजिशियन जालो, सोलोइस्ट, गिटार वो ऑर्गन वाजयतालो आनी सोलो एकलोच संवसाराक भोंवतालो प्रोग्राम दिवंक. फामाद जालोलो एट द एज ऑफ 21. जायते दुडू केले, खूब ग्रेस जालोलो. लायफ एन्जॉय करी खुशालकाय आपलें जिवीत जियेतालो. पूण जेन्ना गांवांनी भोंवतालो तो जायतें दूख, खूब मनीस दुर्बळाक लागून संस्था, जेवणाक लागून पाजिशेर जाता, हे भाशेन जायतें दूख संवसारांत तो पळयतालो. आनी हें पळयल्या उपरांत ताच्या मनान जातालें, हांव इतलें सूख भोगतां, फुडें मनीस कितलें दूख भोगता, तांचे पासून हांवें कितेंय करूंक जाता काय. आनी तो आयची ओपार जे आमी आतांच आयकल्या, ग्रेस मनीस लाजर, ह्या ओपार खूब फावटी वाचतालो. ताकाय दिसतालें ग्रेस मनीस फुडल्या जिवितान संस्था पानीश कोत्ता, ग्रेस म्हण न्हू, ताका दुसऱ्याचें कांय पडलेलें नासलें. ताका म्हणटा आमी सिन्स ऑफ ओमिशन. ताणें कोणाक वायट करूं ना ग्रेस्तान, पूण ताका दुसऱ्याचें पडलेलें ना, कांय बरें करूंक ना कोणाक दुसऱ्याक. लाजार दुसरे वाटेन तो वाचता, खूब संस्था, देवाची कुशी म्हूण संस्था. तो ग्रेस मनीस ह्या जिवितान मौजा मारता, फुडल्या जिवितान संस्था. कित्याक ताका दुसऱ्याचें पडलेलें ना. ताका दिसलें ह्या डॉक्टराक आल्बर्ट स्वायत्झराक, आपुणूय तरेच भाशेन जियेत, दुसऱ्या पासून हांव कांय करिना जायत, हांवूय फुडल्या जिवितान खूब सोंसतलो, खूब त्रास भोगतलो. ह्या पासत आय हॅव टू डू समथींग. हांवें गरिबां पासत, गरजेक सांपडलेल्या पासत कितें तरी करूंक जाय. आनी तो एक निर्णय घेता, रेजोल्युशन घेता. 21 इयर्स ताका आशिल्लीं. टील द एज ऑफ 30 वर्सां जावं पासून हांव ही आर्ट एन्जॉय करतलो, म्युजिशियन कसो संवसाराक भोंवतलो. एट द एज ऑफ 30 वर्सां जातच हांव दोतोर जातलो. दोतोर जाल्या उपरांत हांव गरीब आफ्रिकाच्या गांवांनी काम करतलो आनी त्या दुयेंतीक गरिबांक हांव फुकट इलाज दितलो, अल्ट्रेट फ्री ऑफ चार्ज अशें तो येवचिता. हें चिंतून आपणाच्या गोच्च्यांक, फ्रेंडांक चिठी धाडटा. फ्रांसाक सावन चिठी धाडटात. आनी चिठी वाजल्या उपरांत गोच्ची फ्रेंड ताका पिसो म्हणटा, मॅड. देवान तुका कितलो टॅलंट दिला, कितलो हुशार केला, कितलो ग्रेस केला, कितलो फामाद केला, हें सगलें तो सोडटाय. दे गोइंग टू बॅरी ऑल दीस हें सगलें पुरून दवरताय. पिसो तूं सोडनाकाय. तेन्ना आयकलें ना. आयकोनासतना टील द एज ऑफ 30 भोंवलो संवसारान. एट द एज ऑफ 30 ताणें मॅडिकल कॉलेजीन दोतोरांक एडमिशन केलें. आनी एडमिशन केल्या उपरांत सुमार 8 वर्सां शिकलो, प्रॅक्टीस केली आनी एक हुशार दोतोर, फामाद दोतोर जालो. काम केलें न्यूयॉर्काक. तेणें 5 वर्सां काम केलें. आनी काम करता आसतना दुसरे दोतोर, नर्सी खूब ताका मोग दी. दिस टू लव हिम वेरी मच. कित्याक हुशार दोतोर. गरिबांची हेजी परामर्श करूंक खूब मोगान करतालो, म्हणटच तांचो मोग ताका लागलो.
तो दोतोर कसो 5 वर्सां जाल्ल्या उपरांत एट द एज ऑफ 38 दोतोर जालो. आतां 42 जालीं. 5 वर्सां दोतोरपण चडयलें. चडयले उपरांत ताका उगडास येयलो. हांवें देवाक बसावणी केलेली आफ्रिकाक वेतलो म्हूण. तो एक पार्टी करता तो आपणाच्या दोतोराक फ्रेंडांक नर्सींग घेवन. ते पार्टेक तो तांकां सांगता आय एम गोइंग टू आफ्रिका, सेंट्रल आफ्रिका, जायरी म्हणटा पळय थंय काम करूंक फुकट. वात पेटयता एक आनी उपरांत तांचे सगळ्यांचे वाती पेटयता. तुमकां हांव देख दिता. हांवें केलां तशें तुमी करचें आनी हे भाशेन संवसार उजवाडीक करचो. वेता आफ्रिकाक आनी एक दुपुल्लें सुपुल्लें क्लिनीक घालता, धाकटें हॉस्पिटल. एक नर्सीक घेवन काम करता हो मनीस एट द एज ऑफ 43. तांची पयशे घेयना, फुकट काम करता, पूण खुशालकायेन काम करता. संवसार पळयता, संवसाराक खबर ताजी पावता. हो मनीस 16 सेगत्या भायर फामाद संवसाराक दोतोर जाला आनी गरिबांची सेवा चाकरी करता. 1950 ह्या वर्सा ताका इनाम दिलो मॅन ऑफ द 20th century ह्या मनशाक. कित्याक ह्या मनशान व्हडलें काम केलां. आनी 2 वर्सांनी 1952 ताका नोबेल प्रायज फॉर पीस फावो केलो. आनी हो मनीस इश्टानो एट द एज ऑफ 90 वर्सां पासून जियेलो. त्या गरिबांचें काम करून, फुकट काम करून ही ओपारायची तोय मुखार धरून. तो तर आपणाक दुसऱ्या पासून कांय करिना. फुडल्या जिवितांत तोय सोंसूंक पावतलो. इश्टानो, ही ओपारा आमी खूब पावटी आयकल्या, मात तर आमी चिंतलां केन्ना. आमी केन्ना कुमसाराक येता, फादर कांय वायट करूं ना, बरें कितें केलां. मे बी नात. आमचें जिवीत वायटाचेर ना, बऱ्याचेर आहा. वायट करूंक ना, खास ना, बरें केल्यार इनाम, बरें ना इनाम ना. म्हणटच आमकां संवसारान देवान धाडला कितेंय बरें करूंक, कितेंय जोडूंक. त्या पासून इश्टानो, आमी हाची देख घेवया, शाणी जावया. आमी जायतीं जाणां संवसारांत कांय करना. केन्ना कुमसाराक वेता, सायब हांवें कांय करूंक ना, कांयच करूंक ना. बरें कितें केलां, कांय ना. करूंक जायना बरें, जायतें करूंक जाता. कोणाक बरें उतर दिवंक जाता, कोणाक पावोंक जाता, कोणाक आदार दिवंक जाता. हे भशेन जायतें आमी दुसऱ्या पासून करूंक जाता. म्हाका पडलेलें ना. वाय एम आय बॉदर्ड, म्हाका कित्याक पडलां अशें आमी चिंतता. ते पासून ह्या ओपारीची नदर मारुया, ताजेर काळजान घेवया. आनी आमी तर फुडल्या जिवितांत सुखी जावंक सोदता. इश्टानो, आमी जिवी आसतना कितेंय तरी दुसऱ्या पासून करुया. कोणूय तो जावं, गरीब जावं, दुस्मान जावं, कोणूय म्हाका वळखना तसलो जावं, कितेंय बरें करूंक जाता कर. हाचो इनाम देव आमकां फुडल्या जिवितांत दितलो. कांय करना जायत गोडेक ह्या ग्रेस मनशा भाशेन आमी फुडल्या जिवितांत सोंसूंक पावतले. कितें वायट केलां म्हण न्हू, बरें करूंक ना कोणाक. ते ग्रेस्ताची पाताळ जशें हांवें सांगलां, लीस्ट बॉदर दुसऱ्यांक बरें करूंक. ताणें त्या लाजाराक केन्ना दाणांक ना, केन्ना वायट उलोवंक ना, केन्ना गायी सोंग ना, केन्ना बायस सर म्हणोंक ना, कांय वायट करूंक ना. पूण ही वॉज नॉट बॉदर्ड. त्या लाजाराचें जिवीत सुखी करुया. ताका बरे भशेन एक घर बांदून दिवया. हॅपी जिवीत ताका जिवंक आदार करुया. हें मनान कांय येयलें ना. ही वॉज लेस बॉदर्ड अबावट लाजर्स. त्या पासून तो सोंसता, लाजर सूख भोगूंक पावता. इश्टानो, आमकांय तर फुडल्या जिवितांत सूख जाय. दुसऱ्या पासून संवसारान चान्स मेळटा तेन्ना कितेंय बरें करुया, जायतें बरें करुया. जायतें बरें करता ताका जायतो व्हडलो इनाम मेळटा फुडल्या जिवितांत. कांयच करिना, इनाम ना, घोडे खास फावो जायत. ही चिंतना मनान घेवन हें मीस आमचें चालू दवरया. आनी देवा लागीं मागुया, सदांच आमकां दुसऱ्या गरजेवंतांक आदार दिवंक आयतें कर, बऱ्या मनाचें कर म्हूण. आनी देडे आयचे विसान मागुया. उबें रावया. स्वतमंदा म्हणून भावार्थांचो गट कर म्हण देवा लागीं मागुया. स्वतमंदा देवा, सर पळयदार बापा, स्वर्गान पे तुमच्या रोसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या आसमिया तो पवित्र आत्म्यावरीं करबी सामावलो, अंकुर मरेतान जल्मलो, पांच लाखाक ताणें कोस संसले, ताका क्रिस्ताक जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकी पेलो,
तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तुला जेवण जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गपुरीच्या आद्या बाजूक बसला थंय जिवांनी मेल्ल्यांची म्हणून सेवी करूंक येतलो स्वतंत्र पवित्र भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्षणी कुडीचें जिवन कोण ससुनाचें जिवीत आमीन. भाव भयणीनो, आमकां गोडेक दुसऱ्यांक पावूंक आदार करूंक गोडेक जायत्यो आडकोडी आसात. विस्वासान बाप्पा मुखार थोड्यो मागणी आमची घालुया. आमच्या पाप सायबाक फ्रांसिस्काक दुर्बलांचो आनी गांवघरान तावन पयस आसलेल्यांचो खूब हुस्को. हो तांचो हुस्को सगल्या बिस्बांचो यादनिकांचो आनी मोठवाशांचो हुस्को जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आख्ख्या संवसाराक आनी आमच्या भारत देशांतूय गिरेस्तांव आनी दुर्बलां मदें आसलेलें खावटें अदीक आनी अदीक वाडत वेता. असल्या वायटाचेर झुजूंक राजकीय फुडाऱ्यांक आनी सरकारी मनशांक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. रशिया आनी युक्रेन ह्या देशांनी चलतल्या झुजांक लागून हजारांनी लोक निर्वाशी जाला. कुटुंबां दोशी जाल्यान, ल्हान भुरगीं तशेंच जाणटीं आपल्या गांवघरांतावन पयस पावल्यान. असल्या भावा भयणींक उदार काळजा मनाच्या मनशांचो तेंको आनी आदार मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गोंयांत आपल्या गांवघरांतान पयस आसलेलीं जायतीं मनशां आसात. वावराक लागून, शिक्षणाक लागून वा दुसऱ्या कारणांक लागून आपलो गांव सोडून तीं आमच्या गोंयांत जियेतात. असल्या मनशांक मानान लेखूंक आनी मोगान वेंगूंक एक दोयाळ मोवाळ काळीज आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगाडा, तुजे रुस्पात्योन थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान. जण एकल्याच्या काळजान मनान आनी जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर. अदीक करून दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक तांकां आमी मजत करूंक आमकां एकेल्या शाणेपणान भर. हें आमी तुज्या लागीं मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नांवीन. बसा सिडाव. बेटून एक आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पान 30 आनी 1 C8 पेज 31. तुझे भाव भयणीनो,
हे म्हज्यान तुमचें बलिदान चड पोट बेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे बोगीत सुमीच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. कोण व्हडा बापा, आमी तुका ओपोवन दिता तें जेरूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान मानून तूं घे. जावं तें आमकां सगल्या जाणांची येरोन तरी वावती जोड. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. तुमची कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक मागता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. रोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनेच्या देवा, सोरकऱ्यान सोरतान जेजू क्रिस्त आमच्या आसम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान जलोवन घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतलें आमकां सोडयलीं. मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सगल्या दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी देरोन तरेन गायता. Razzo sorvespor tu, s'organizzar, ona tu c'amoi baba, sorbitu ca soi soi, soi soi soi, sorvespor acenavi. बाबा, खरास तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र करून आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर पुंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात अनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सस्तनीक कराराचें हें रगत. पात कशें बॉक्सान मेलशाक तुमची बसात समेस मनशां बसात ते रावतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. Gesù meo, Gesù জীবন জালা, Gesù obianie dolo. बापा, जेरूच्या मरणांचा पुनर्जिवंतपणाचा आमी भक्तीन उगडा आसोता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेरूची कुडां रागो शेवतल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडये बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर ताका परिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंस दवरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत कमल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे मायेची संगाती
Begin the room the Tani Sorkani to come over the answer walk the bellboat, such an just to Kanamka Wadazi. Then chasing a thought to Yumanga Amka Favokor, Jesu Christa to Japuta Verbi. There is Jesus Verbi, there is Jesus Sangata, there is Jesus time. Pavidat Mechek Ponan Sor Pod Vidar Bapa, Sorvandan and Vayabov to cast, Sasanaja Sasanang. Amen. Bapak serinca mogan ulo maruya. Amche juita pasat keritpuni Kristampana pasat kadina basuya. Sansaran jiatana, duserancha uskani ami saranjong, tancha pasat kiren boring korung shana pananamka bormun, bapa lagi barabar maguya. Amche bapa janab Islam, Shwarajam kayo, Tijikoshi sargazaka toshi sansanansa, amsa disparta grasa kadi. Anamyam jet viradam Tosham chi pap kangos Anam katami pananju Punvaitantri amka Surais para survaitantri tu amka niva Daya korone jivitanam ka swasthaidi Surgincha suka Anamcha surundara Jesus Christus chane Boran shaname otarektam Suramka pudar ka kutin surpat kantri sutoi Surakantantri tu amka soklyang vetai Biarad vorki poti animuma ji sasna cha sasna. Smeh Jesus Christa, tu ne ce dorom de tang vlein. Tum kan shanti dortam mujhe shanti tum kan ditam. Hum ce pat kan cher nahi. Punje pavistra vicha baad ta che dishkal. Jo kashe parmane di ka shanti di. Antum se kaya kutan saman. Tum zo jiata razot salaitai. Sasana cha sasanang. Amen. Smeh chi shanti. Sarangkal tum che savyasum. Tumche savyasa. Mogana ka meka shanti duya. Shanti tum se. Devache shile samsarache pap katile amchi ka kutkor. Devache shile samsarache pap katile amchi ka kutkor. Devache shile samsarache pap katile amka shantile. O Jezu kara devaचं पूत आपल्या संसारी जिवितान दुसऱ्याचे उस्कानी सदांत जियेलो आमी तशें जिवंक तो मागता की देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून आयज खुशालकान मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगलीं आमी सुभागी Somiat mi joktorim che maka pauna untuche jakutkan maka balaki mioteli. तुका आमची गरज कोमियांचे वेळार आमी गायन गावुया D40 571 D43 पेज 71 Amen.
Jesus orvonara, Dokleg zosze sane, Dosze ami tuka, Tuka amci goro, Jesus orvonara, Dokleg zosze sane, Dosze ami tuka, Enar muncham chico, Ukelo liam jevo, Tanelo liam vivo, Ire vondam hilas, Urge vondam gada, Duke salam bunzo, Ura kazan pamo, Tuka hamci goros, Tuka hamci goros, Jesus orvonara, Dokleg zosze sane, Dosze ami tuka, Tuka hamci goros, Jesus orvonara, Dokleg zosze sane, Dosze ami tuka. आत्मया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या सगळ्या वायटांक क्रिस्ती प्रसाद भोगुनादी ओगोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समोरून तातूंत वांटो आमकां मेळ्ळा, तशें स्वर्गांत ताचे वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसात मातशें सिडावन. फुडले मीस 9:15 जातले. खिरीत कळून पडल्या आयताराचें कालेज जालां 70,380, 70,380. हे दुडू वोकेशन प्रमोशन ताचे पासत पाठयलां. बुधवाराचें कालेक्शन जालां 9,700, 9,700. SSVP कलेक्शन जालां 14,360, 14,360. सगल्यांक देव बरें करूं. आयचें कलेक्शन ले अपोस्टलेट ह्या वावरा खातीर आमी धाडटले. खिरीतपणी ले अपोस्टलेट वावरा पासत आयज मागूंक वावरात. आयज दोतोन भुरग्यांक सांजे 4:30 वरांचेर जातली. दोतोन जाल्या उपरांत तेस उपरांत मीस, सरमांव आनी साल जातली. हे दिसांनी आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल ताची परबेक तयारी चलता. लिनो फाल्कांव आनी ताचो कुटूंब ह्या वर्सा ही परब मनयता. तांच्या पासत खिरीतपणी मागुया. 2 दिसा ते 5:30 उपरांत मीस, सरमांव आनी साल जाता पळय ते भाशेन सगल्यांनी वांटो घेवचो. 2 दिसा नोयानाच्या विसा उपरांत SSVP वांगडी कॅन्टीन चलयतात. त्या कॅन्टीनाचो फायदो गांवच्या दुबळ्यांक बसत वेतले. वावरात तांकां आदार दिवंक मीस जाल्या उपरांत. बुधवारा दीस 28 तारखेक सकाळीं पेरपेस सुकूत सायबिणीचो 6वो बुधवार 6:30 वरांचेर सकाळीं मानावड करूंक आमाराल दुर्गावाडी. सप्टेंबराचे 29 तारखेर बोडये सामिंगाल कोपेलान
फेस्ताचें मीस जातलें 8:15. सोनवारा दीस आनी फुडल्या आयताराक इंग्लीश मीस आसचें ना. तशेंच केरांत कोपेलांत त्या दिसा मिसां आसचें ना. फुडल्या आयताराक बागेवन मिंगेल आमचो आस्कारी ताची परब. परबेच्या दिसा इगोर्जेन मिसां जातलीं हे भाशेन पयलीं 6 वरांचेर जबाबदारी SSVP आनी प्रे ग्रूप. दुसरें 7 वरांचेर जबाबदारी अपोस्टोलेट प्रे ग्रूप. तिसरें 8 वरांचेर जबाबदारी पॅरिश यूथ. उपरांत फेस्ताचें मीस 9:30 वरांचेर जातलें. त्या दिसा दुतोनीची भुरगीं फुलां लायतलीं. कितें फायदो येता कम्युनिटी सेंटरा पासत. तशेंच सेकेंड कलेक्शन आसतलें. आदार तुमचो दिवं वावरात. परबे दिसा SSVP सान्नां सोरपोतेल विकेरेक दवरतलीं. तांकां तुमी पेट्रनायज करात. कितें फायदो येता तो इगर्जेचे बरेपणा पासत वेतलो. परबे दिसा सांजे 3 वाजता 3 वरांचेर तरणाट्यांचो ऑल गोवा टाय ब्रेकर टुर्नामेंट आसतलो. तुमी येवन वांटो घेवन वावरात. सिनियर सिटीजन्स असोसिएशन हांचो जमो सुरू केल्या 4 वर्सां जालीं. देवाक दिनवासूंक आयज आमी हे मीस तांचे पासत भेटयला. मागात तांचे पासत. 5वेर बोट क्रुजाक ते वेतलीं 9:30 वरांचेर. आतां मिसा उपरांत सिनियर सिटीजन्स ते बोट क्रुजाचे कुपन दितले. जी कोण नोव्हेंबरान ते फेब्रुवारी पासून लॉगीन जातात काजार जातात तांकां तयारी आसतली. उतमरे 3 तारखेर ते 8 तारखेर सांजे 6 ते 7 मातशें म्हायती घेवची. उतुमराचे नवे तान फिरगोयच्यान आमची भाव भयणां फिरगोयजिली मिशन ऑफ दामान तांकां भेट करतात. 20 लोकांचो पंगड वेतालो. थंयसर सुमार 300 भुरगीं हॉस्टेलांत शिंकतात. तुमचो आदार तांकां कितेंय दिवंक तुमी दिवचो. फुडल्या म्हयन्यांत 23 तारखेर मिसांवाचो आयतार. वर्साच्या वर्सा मिसांवा पासत ते कवरां धाडटात. तातूंतय कितें उदार काडचोन घालचें. आनी आयतारा दिसा कार्याशिनूय तांचे वावरा पासत वेतलें. तितूनय तुमी कितें घालून वावुरचें. आयज सिनियर सिटीजन्स तांचो दीस मनयता. खेरेतपणी तांचे पासून मागात. बरो वावर ते कोतात. देवान तांकां सांबाळूंक राखूंक आनी सदांच देव तांच्या बरोबर आसूं हेंच मनान धरून आयचो दीस सारुया. उबे रावया आशिर्वाद घेवन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोरपोर वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं वतात. दुसऱ्यांच्या उस्क्यांनी सदांच जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Savine